जितबाईन डिजिटल रूमाचे इनॉग्रेशन केला आणि हे पहिले फावट जाता की एक MLA स्कुला खातीर प्रायमरी स्कुला खातीर कितें तरी करता की लास्ट टायम 15-20 वर्सां हांवें स्कुलाच्या फाटल्यान आसा पूण पळयता की खंयच्याच MLAन करूंक ना पण जितबाई असो आसा की तो ना हांव पळयता स्कुला फाटल्यान आसा आनी स्टेप घेवन ताणें एक डिजिटल रूम तो स्टार्ट केला आनी दीस इज द बिगिनींग म्हटल्यार आमी केन्ना पळयता की हय मराठी स्कूल किंवा गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल हे निग्लेक्टेड केल्ले जाता पण आतां अशें दिसता की MLA आसा फाटल्यान स्कुलाच्या आनी हेच्या फुडें स्कूल आमचें बरें हेचेर वयतलें लेवलीचेर वयतलें आनी आमकां फुडें एडमिशनाय बरी मेळटली बिकॉज वी आर गोईंग डिजिटल स्टेप फॉरवर्ड म्हाका दिसता आनी खंयच्याच स्कुलांनी नसतले प्रायवेट स्कुलांनी पण जितबाई खातीर आमच्या स्कुलान डिजिटल बोर्ड जाला आनी हेच्या फुडें स्कूल बरें हितून वयतले अशी आशा धरता. जित सरांनी सर्व मालेगावच्या विद्यालयांमध्ये अधिकाधिक साधन सुविधा उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत. त्याचबरोबर मालेगावच्या विकासाबरोबर सरांनी शिक्षण क्षेत्रात सुद्धा विकासाची गंगा पोचवली आहे. तसेच आमच्या विद्यालयात सुद्धा सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यात सरांचे योगदान आम्हाला बहुमूल्य असे लागते. सर्वांनी टाळ्या वाजवून सरांचे कौतुक करूया. ओळखता तुम्ही कोण ते जितबाई व्हेरी गुड हे आमचे आमदार आम्ही लहान असल्याना तुमच्या ही तुमची बाई आम्ही असल्या शाळेत त्यांना आमच्या शाळेत त्यांनाच आमदार येऊन ना सरपंच सुद्धा येऊन ना कधी मंत्री तर हेच नसले पण तुम्ही लक्की हे जितबाई तुमच्या परत तुमच्या शाळेत येतात का. हां 15 ऑगस्ट 29 डिसेंबर खावपाकूय मेळटा तुमकां ना जितबाई करता तुम्ही बरोबरच नक्की. तर तुमकां खबर आसा आज आमच्या मागणे मतदारसंघातल्या शैक्षणिक क्षेत्रात एक व्हडली क्रांती जाल्ली आसा. मेजून 12 शाळांक असे सुटसुटीत वर्ग जितबाईच्या मदतीन मेळ्ळेले आसा. जशे नवीन बाग अशे ब्लॅकबोर्ड्स आणि अशा वर्गात शिकपाक मजा येता ना. तुम्ही शिकतले बरें आमचे काय पालक आसात म्हणून हांव आवर्जून तुका सांगता जितबाई निवडून येयलो फक्त 3 वर्सां जाली आनी फाटल्या 3 वर्सांत जितबाईंची जोरान कामां सुरू केली ती आज आमकां दिश्टी पडटात. आदी पयलीं उदकाची बरी सोय जाली न्हू जाली काय ना. सगळे रस्ते लायट्स हे आतां आमचे व्हडले हॉस्पिटल जे आतां सायडीक आसा पळय ते रोखडेच एक बरें हॉस्पिटल जावपाचें आसा. 2 दिसां पयलीं आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणेन सांगला की म्हापशाचें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा पळय त्याच्या पेक्षा बरें हॉस्पिटल पेडण्यान जाता म्हणून आनी हेचे सगळे श्रेय आमी आमच्या जितबाईक दिवपाक जाय. कारण 7-8 वर्सां ती इमारत तशीच आसली कोणीच तेजे कडेन पळोवंक ना आनी जेन्ना जितबाई आमदार जालो तेन्ना आमी हांगा पळोवपाक गेल्ले तर त्या हॉस्पिटलान ते गोरवां बसतलीं कुत्रे बसतले कांटे वाडटले आणि जितबाई सगळ्यात फटाफट इन्स्ट्रक्शनां दिली आणि कितलेशेच कॉन्ट्रॅक्ट्स आपल्या मदतीन मुख्यमंत्र्याच्या वतीन किंवा इतर आरोग्य मंत्र्याच्या वतीन तेणी कामां दिली आणि आता ते हॉस्पिटल जवळ जवळ पूर्णत्वाक येयल्लें आसा. तर अशे तरेन जितबाई बरी कामां करता. आज मेजून 12 शाळांनी हे सगळे इतके व्हडलें काम जाता आणि आमच्या पेडणे तालुक्यानूच न्हू गोंयान असलो आमदार ना.
इतको बरो आमकां लागलो. तुमकां बरें दिसना काय ना? सगळ्यांनी हात वर केला. सगळे भुरगे स्पेशल थँक्स आमच्या भाई. थँक्यू भाई. असलीच भाई कामां करीत राहा. हॅलो, क्लासरूम आवडलो? डिजिटल बोर्ड पहिलं यूज करून पहिलं मजा येता. आयज ह्या कार्यक्रमात आयज आमच्या मदीं हांगासर रेस्पिटर जाल्ले आमचे आयची नवीन सरपंच जाले साळगांवकर, तशेंच सगळे पंच मेंबर ह्या गांवाचे तुगे कमिटी मांद्रेकर सर, तशेंच हेडमिस्ट्रेस आनी सगळे पालक, खरेंच बरें दिसता. एक आयज उमेदीचो दीस. खूब तेंप हांव रावलो केन्ना हे 12 शाळा इनॉग्रेट करतलो स्मार्ट क्लासरूम. एसडीएफसीच्या फाटल्यान रावलो केन्ना करता आनी तेंच्यांनी बेगीन जाता तितको प्रयत्न करून दिलो. आयज सक्सेसफूल करून दिले आमकां. सो एक्चुली म्हाजे रिक्वेस्ट आसली तांकां की 24 शाळा जे आहा तितके जावचे म्हणून, पूण चड स्ट्रेंथ पळय आहा तुमी हांगा 12 मॅक्झिमम 12 करता. फुडें प्रयत्न करया म्हणटा तेंच्यांनी, पूण 12 चड स्ट्रेंथ आहा ते स्मार्ट क्लासरूम करपाचें हें म्हाजें ड्रीम आसलेलें. इतलें जालें की आयज तुमी पयशाक एडेड स्कुलान भुरग्यांक सगळे बरे फॅसिलिटीज मेळटात, पूण गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुलान गव्हर्मेंट स्कुलान हे फॅसिलिटीज मेळनात. आनी म्हाजो मनाचेर टार्गेट आसलो गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल अपग्रेड करपाचें, आनी त्या प्रमाणे हांव अपग्रेड करपाक सुरवातूय केली. आयज वन स्टेप अहेड म्हणटा करपाचें, कित्याक आयज तुमकां स्मार्ट डिजिटल बोर्ड गावला आनी क्लासरूम नवीन गावला, बेंचीस नवीन गावले. सो हे सगळ्यांत पयलीं हांव धन्यवाद एचडीएफसी बँकेक म्हणटा, कित्याक बिजनस तर हांव खूब वर्सां जालीं तेंच्या वांगडा आसा. सो तेंचे कडल्यान CSR फंडांतल्यान आमकां आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सी कितें तरी फायदो जावचो म्हणून तांकां रिक्वेस्ट केली. त्या रिक्वेस्ट प्रमाणे तेंच्यांनी हे सगळें घडोवन हाडलां. ताका लागून धन्यवाद तेंचे एंटायर टिमीचे. आनी स्पेशली टिचर्स हांगा आहात ते, हो एक तुमकां म्हणल्यार डिजिटल भुरग्यांक शिकोवपाक एक चान्स ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळें. कित्याक हे फॅसिलिटीज म्हणटा ते एडेड स्कुलान मॅक्झिमम एडेड स्कुलान सुद्दां ना, काही करून आसात, पूण तुमी बारीक पयशे जाल्यार एडेड स्कुलान हे फॅसिलिटीज ना. आनी आयज तुमकां गव्हर्मेंट स्कुलान हे फॅसिलिटीज प्रोवायड करून दिल्या. हेचो सारको उपयोग करून घेया, कित्याक फुडें फ्युचर म्हणटात ते सगळे डिजिटलायज जावपाचे आहात. आयज बुक्स आहात ते फुडें इन फ्युचर डिजिटलायज बुक्स जातले. आयज बोर्ड जाला, सो मागीर फुडें फ्युचर बुक्सूय डिजिटलायज जातले. सो ताका लागून ही जेन्ना भुरगीं फुडें शिकतलीं तेन्ना एंटायर आपले सगळे डिजिटलायज जातले. आनी स्टुडंट्स तुमकां एकूच रिक्वेस्ट की हे जे फॅसिलिटीज मेळ्ळ्या तेचो भरपूर फायदो करून घेया. आयज तुमी पळयतात इतलीं वर्सां म्हणजे आमी जेन्ना शिकले तितले क्लासीन वचून ब्लॅकबोर्डार पळयतले टिचरांनी बुकाचेर स्टडी करचे, टेक्स्ट बूक घेवन लेसन वाचचें पडटलें. आयज तुमकां विज्युअलायज स्टडी करपाक मेळटलें. म्हणजे सगळे तुजे लेसन्स आनी किंवा मॅथमॅटिक्स सगळे हे डिजिटलायज बोर्डाचेर विज्युअलायज स्टडी करपाक इजी पडटा. म्हणजे ब्रेनान ते स्टोर बेगिना जाता म्हणजे बुकाचेर हे करचे पेक्षा. सो हेचो सगळो फायदो करून घेया. तुमी आमची फुडले नेक्स्ट जनरेशन आनी गांवचें नांवूय फुडें काडपाक जाय, स्पेशली टिचर्सांक आनी पेरंट्सांक. ह्या भुरग्यांक आमचे फुडले फ्युचर हे गांवचे तशें देशाचे आयज मॉडर्नायज जावपाक आमी प्रयत्न केला. मॉडर्नायज जावपाक 3 वर्सांनी जाता तितलो मॅक्झिमम प्रयत्न केला. गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुलान जाता तितली मदत करपाक, सपोर्ट करपाक. उरलेली 2 वर्सां म्हाज्या टेन्युराची आसा ताका आनी प्लॅन केला खूब कितें तुमच्या खातीर. सो रायट टायमाचेर ते तुमकां सरप्रायज मेळटले. सो ऑल द बेस्ट स्टुडंट्स, ऑल द बेस्ट टिचर्स, पेरंट्स. भुरग्यांक फ्युचर आमचे फुडें सेक्युअर करपा खातीर जो मदत लागतली त्या प्रमाणे हांव तुमकां मदत करतलो. स्मार्ट क्लासचे उद्घाटन सोहळ्यासाठी जमलेलो आहोत. आता आपण व्यासपीठावर उपस्थित माननीय मतदारसंघाचे आमदार अजित आरोग्याचा अन्य उपस्थित मान्यवर IPISचे बँकेचे अधिकारी, उपस्थित सर्व पालक वर्ग आणि मतदारांसाठी आज आपण इथे स्मार्ट क्लासचं उद्घाटन केलेलं आहे. स्मार्ट क्लास म्हणजे आपण इथे सगळ्यांनी बघितलेलं आहे. TV आहे, आम्हाला HDFC बँकेने पेंटिंग वगैरे फॅन सगळं दिलेलं आहे.
टीव्हीचा उपयोग काय आहे तर याच्यात 1ली ते 7वीचं सगळं पोर्शन सगळ्या सब्जेक्टांचं आहे आणि लेसन वाईज व्हिडिओ आहे ते आम्ही विद्यार्थ्यांना इथे दाखवणार. प्रत्यक्षात ते ॲक्टिव्हिटी आहे ते पण बोर्डवर करणार आहे. बोर्ड आहे त्याच्यावर लिहायला मिळतं, ॲक्टिव्हिटी करायला मिळतं. म्हणजे हा एक क्लास आहे ना आनंददायी शिक्षण घेण्याचं एक अतिशय उपयुक्त माध्यम आहे. याच्यात मुलांना कुठे कंटाळा येणार नाही. म्हणजे ते सारखं कॉन्सन्ट्रेशन देऊन सारखं लक्ष केंद्र करून ते शिकणार आहे म्हणजे आनंदाने शिकणार आहे. आणि सराच्या पुढाकाराने अध्यक्ष मार्फत आम्हाला हे स्मार्ट क्लास आमच्या शाळेसाठी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल मी सरांचे आभार व्यक्त करतो. शाळेच्या वतीने त्यांना धन्यवाद देतो. तसेच HDFC बँकेला पण त्यांचे आभार मानतो, धन्यवाद देतो. आणि खरोखरच हे असा हा उपक्रम मांजरे मतदारसंघाच्या काही शाळांना दिलेला आहे. मला खात्री आहे ते टप्प्याटप्प्याने सगळ्या शाळांना देणार आणि ही सुरुवात आहे त्यांची. आणि सांगायला आनंद होता की पहिल्या टप्प्यामध्ये आमच्या शाळेला ही सोय उपलब्ध करून दिल्याबद्दल मी परत एकदा सरांचे धन्यवाद व्यक्त करतो. आणि खरोखरच ही जी क्लास आहे म्हणजे स्मार्ट क्लासमध्ये आम्ही कमी वेळात जास्त शिक्षण घेऊ शकतो. बघा एखादी जर वस्तू आम्ही डोळ्याने बघितली आणि कानाने ऐकली ती आम्ही दीर्घकाळ आमच्या लक्षात राहतो. तसंच इथे जे आहे व्हिडिओज आहेत, ॲक्टिव्हिटीज आहेत ते मुलं काय करणार डोळ्याने बघणार, ऐकणार आणि तिथेच कॉन्सेप्टचं सगळं लिहिलेलं असतं कॉन्सेप्टचं. मग त्यांना लिहून घेण्याची सुद्धा गरज नाही. एकदा काय होतं मुलं बोर्डावर लिहिताना लिहून घेण्याच्या ह्याच्यात असतं. मग इथे काय तिथेच असतं. मग ते काय करणार बघणार, ऐकणार, वाचणार. मग त्यांच्या मनामध्ये जे कॉन्सेप्ट त्याला शिकवणार, जे नॉलेज त्यांना मिळणार ते त्यांच्या दीर्घकाळामध्ये त्यांच्या लक्षात राहणार. हा त्याचा खरंच ह्या क्लासचा खूपच उपयुक्त असा फायदा आहे मला. आणि मला खात्री आहे आमचे सगळे विद्यार्थी चांगल्या प्रकारे याचा फायदा घेऊन शिक्षण घेऊन ते पुढे आपल्या आयुष्यात एक चांगलं नागरिक म्हणून घडतात. म्हणजे भेटले सगळे आणि तुमच्या सांगच्या वेळार आम्ही कॉल जावपाक तुमचा MLAच कारण आमच्या फाटीक लागून काय जालें तुमी कितें तरी करा भुरग्यां खातीर. कित्याक आमचे आमचे कडेन रिलेशन बरें आसा. म्हणजे इतली वर्सां तो आमचे कडेन बँकींग करता. आमची बँक पळयल्यार तुमी मांद्र्याक, पेडण्यां, आरंबोल हांगा ब्रांची आसा. म्हणपाक लागलो तुमचो ब्रांच आसा आनी आमचे तुमी कितें तरी सोसायटीक दिवपाचें म्हणून त्या हेतून बँकेन म्हणल्यार ती बँक ते कडेन मागपाक खूब जाण येता. कोणाक AC, कोणाक लॅपटॉप जाय आसता. तशें आमी तसले हातून पडना. हे CSR म्हणल्यार फक्त एड्युकेशना खातीर आमी फुडें चल्ल्या. तेय जीत बाबाच्या आग्रहान ह्या परिसरात आमकां येवपाक मेळ्ळें. पण आमकां आमी तांकां थँक्यू म्हणटा कित्याक आमकांय खबर नाशिल्ली ह्या 12 स्कुलांनी कितें परिस्थिती आसतली. प्रायमरी एड्युकेशनान आमी हे स्मार्ट क्लास हे दिला ताचे तुमी पूर्ण हे करून घ्या, उपयोग करून घ्या. कित्याक फुडें फुडें सगळें डिजिटलूच जावपाचें आसा. बँकींग सुद्दां डिजिटल जाल्लें आसा. सो आतां हे सगळें डिजिटल जाल्लें. पयलींचे ब्लॅकबोर्ड बी सगळें हे जावपाचें आसा. हाचेर आतां तुका कोण एक्सपिरियन्स केला जाल्यार खबर ना वापर स्टार्ट केला जाल्यार. म्हणून इट वील बी अ व्हेरी गूड एक्सपिरियन्स फॉर द किड्स. I sent up. Fourth standard. Good. All the best. Congratulations.
म्हजें एक स्वप्न म्हणजे गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल हे खंय तरी सगळ्याच जाणां की खंय तरी फाटीं उरताले आनी एडमिशनाक भुरगीं येनासलीं आनी म्हाजें इतलें टार्गेट म्हटलें जाता की जे गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल आहात ते अपग्रेड करप, बरे फेसिलिटीज दिवप जेणे करून हांगासर भुरगीं सगळीं हांगासर एडमिशन घेवन हांगासर शिकपाची. म्हणजे पयलींच्या टायमार सगळे भुरगीं ह्या शाळेंनी शिकल्यात आनी डॉक्टर इंजिनियर सगळीं जाल्यात. सो म्हाका दिसना बरें व्हडल्या हाय एंड स्कुलान घालूनच भुरगीं शिकतलीं आनी वयर पावतलीं. ती खंयसरूय शिकप जी भुरगीं शिकपी आहा ती कशी शिकतलीं. फक्त आमकां मॉडर्नायजेशन म्हणजे मॉडर्न टॅक्नॉलॉजीची गरज आहा. कित्याक संवसार फुडें वयता वयता तसो तो अपग्रेड जायत आहा, डिजिटल जायत आहा. आनी म्हाजें इतलेंच इंटेंशन आसलें की ही ल्हान भुरगीं पयली ते चवथी जी भुरगीं आहा तेंच्यांनी डिजिटल बोर्ड यूज करपाक शिकपाक जाय. कित्याक इन फ्युचर म्हणटात तशें खूब ब्रायट आहा तेंच्या खातीर. आनी जर आमची भुरगीं हांगाच्यान शिकून भायर सरली जाल्यार डेफिनेटली ती खंय तरी वयल्या हेचेर पावतली. सो ऑल द बेस्ट सगळ्या स्टुडंट्सांक, ऑल द बेस्ट सगळे पेरंट्स, टिचर्स, PTA मेंबर्स, तुम्ही पूर्ण हरमल गांवचे स्थानीक हांगासर जेंचो इमोशन आनी अटॅचमेंट ह्या शाळे खातीर आहा. कित्याक हांव मुद्दामून पळयता ही एक शाळा अशी आहा की आख्खे हरमल गांव अख्खो हांगा एटॅच्ड आहा. आनी कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुमकां, स्मार्ट क्लासरूम मेळ्ळा आनी ऑल द बेस्ट. भुरग्यांक बरी शिकया, टिचर्सांक स्पेशली भुरग्यांक बरी शिकया. हे वन स्टेप अहेड जाला. हांव अजून सांगता तुमकां वन स्टेप अहेड. आनी 2 वर्सां उरल्यात, 2 वर्सांनी तुमकां आनी प्रोग्रेस दिसतलो आणि डेव्हलपमेंट तुमच्या शाळे खातीर दिसतले. ती जवळजवळ 20 वर्ष झाली या शाळेत काम करते, पण असं कोणीच आमच्या शाळेसाठी दुर्लक्षच केलेलं, कोणीच असं शाळेकडे लक्ष दिलं नाही. आणि सरांनी आमच्या शाळेकडे भरपूर लक्ष दिलेलं आहे. आणि हेच नाही, याच्याबद्दल आमची प्री प्रायमरीचा क्लासरूम पण त्यांनी स्वतः खर्चाने पेंट करून दिला. आणि ह्यापुढे सुद्धा ते आम्हाला अशाच प्रकारे मदत करतील. आणि देव त्यांचं आरोग्य चांगलं राखू आणि अशीच त्यांची भरभराट होऊन आम्हाला पुढे सुद्धा त्यांनी मदत करावी, एवढीच माझी सदिच्छा. मी सरकारी प्राथमिक दिववाडा शाळेची शिक्षिका आणि आज आमच्यामध्ये आहेत आमच्या मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार श्रीजितभाई आरोलकर. त्यांचे मी या शाळेच्या अध्यक्ष यांच्या वतीने खूप खूप आभार मानते, कारण त्यांनी आमची शाळेला डिजिटल क्लासरूम दिल्याबद्दल त्यांचे आभार मानते. व एक मुलांना एक नवीन ज्ञानाची दिशा दिल्याबद्दल तुमचे खूप खूप आभार मानते. प्रत्येक मुलाकडून व शिक्षिकाकडून तुमचे आभार मानून 2 शब्द संपवते.